शेजारा तोटे बेटे झगडे जाता आसतना वडान झगडे करतात. धाकटी भुरगीं झगडे करतात ते तांकां झगडे येना काय ना. झगडे वडांक मात वडान थोडे बेटे व्हडली तोंड फुगयतात. धाकट्या भुरग्यांक तें काय ना. आमच्या घरा फ्रीज आसा, आमच्या घरा टीव्ही आसा, आमच्या घरान वस्तू आसा. पण थोडे बेटे आमी म्हणटा फादर आमच्या घरा समाधान ना फादर. हे दळ आमी आमच्या दोळ्यांक दिसच्या भावां भयणीचो मोग करिना. आमी हांगासर येवन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणजो थाळो पिंजून हांवें देवाक स्तुती गावयेत. पूण म्हजें दिसपट्टें जिवीत घरा वचून हांव कशें जियेता ताचेर उंदून आसा म्हजी बरवसाची जिणीव. आदिमरा आमोरेची गाण जाता आसतना म्हाका न्ही म्हणटाले. आज आमोरेची गंट आयकता की नांगी गुत्तना म्हाका. आमी 2025व्या जुबले वर्सांत आसां. जेजू ह्या संवसाराक येवन 2025 वर्सां संपलीं आनी हो महाजुबलेव येदळूच आख्ख्या पवित्र सभेंत आमच्या मंगळूर जेसीजींत आनी आमच्या फिरगजनी उद्घाटन केलां. रोमांत पापा साहेबान डिसेंबराच्या 26 तारखेर नताला फेस्ताच्या जागरणाच्या दिसा सान पेद्रूच्या बसिलिकाचो दारवटो उक्तकन ह्या जुबले वर्साचें पासरण केलें, उक्तावण केलें. आमच्या गवळी बापान भगवंत कुटुंबाच्या फेस्ता दिसा डिसेंबर 29 तारखेर खुर्साचो पुरुशांकान खुर्साक मानकनाचें उद्घाटन केलें. आनी आमच्या फिरगजेनी तुमी दुसऱ्या फिरगजे जावन आयल्यात तुमच्या फिरगजेनाचें उद्घाटन केलां म्हूण हांव पाती येता. आनी ह्या जुबले वर्साचो लोगो पळयल्यार तुमी थंयसर बरयल्लीं उतरां बरवशाचीं यात्रिकां द पिलग्रिम्स ऑफ होप. आनी ह्या उतरांक लक्ती जावन ह्या संदेशाक लक्ती जावन ह्या वर्सा खंयसर पुरापूण शेतांनी फेस्तां परबो जातात ह्याच विशयाचेर आदारून विशय घेवन आमकां नियाळ करूंक आदार दितात. आनी ह्या वर्सा ह्या बाळोक जेजूच्या पुणशेताचो वार्षिक परबेचो विशय जावन आसा ल्हान मेटांनी बरवसाच्या वाटेन. ल्हान मेटांनी बरवसाच्या वाटेन. बरवसो ल्हान संगतींनी प्रारंभ जाता. आनी हेका पुराक जावन हर एका दिसा दुसरो इरादो घेवन आज नोव्हेंबराच्या 7व्या दिसा घेतिल्लो विशय जावन आसा सोम्याचेर विस्वास आमच्या जिणयेचो स्वास. ह्या विशयाचेर इल्लो नियाळ करचो जाल्यार भावां भयणो आयचे देवाचें उतार आमी आयकलें. आयचे देवाचें उतार पयलें वाचप जेरेमिया प्रवाद्याच्या ग्रंथांतलें पयल्या अध्यायांतलें जेरेमिया प्रवाद्याचें आपोवणें तें. थंयसर जेरेमिया प्रवाद्याक देव सांगता आवयच्या कुसव्यान तुका रसच्या आदींच म्हाका तुजी वळख आसली. तूं जल्मोच्या आदींच हांवें तुका पवित्र केल्लो. राष्ट्रांगती प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. जेरेमिया प्रवाद्याक हें उतार ताचे अंतस्करणांत आयकलें. आनी आमकां हर एकल्याक हें उतार आयक जाय बाबा भयणीनो. आमकां देवान आमच्या आवयच्या कुशी आमी गर्भ संभोवच्या पयलेंच विंसून काडिल्लें. ताचींच जावन हे क्रिस्तांव जावन क्रिस्ताचो पाटलावदरी जावन. आनी तो जेरेमिया प्रवादी म्हणलो सर्वेस्परा देवा म्हाका कशें उलोवचें कळना हांव एक भुरगो. जेरेमिया प्रवाद्याक हें उतार येत आसतना तो ल्हान भुरगो जावन आसलो. पूण सर्वेस्परान ताका म्हळें हांव एक भुरगो म्हणा नाका. कित्याक जांचेशी हांव तुका धाडटां तांचे सशीन तुवें वचोंकूच जाय. जें हांव तुका फरमयतां तें तुवें तांकां सांगूंक जाय. आनी हांगासर एक बरवसाचें उतार जेरेमिया प्रवाद्या देव सांगता तांकां भियेनाका. कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सोबें आसां उलयता तो सर्वेस्पर. भाऊ भयणो केदळा देव आमकां विंचता. केदळा देव आमकां एका मिसावाक नेमता. केदळा देव आमकां एक शेवट दिता एक मिसांव जारी करूंक दिता. तें ताचें मिसांव जाल्ले वरवीं आमी भिये जाय म्हूण गरज ना. तो आमचे सोबें आसा. हें उतार बरवसाचें उतार जेरेमिया प्रवाद्याक दिल्लें तें आमकां हर एकल्याक लागू जाता भाऊ भयणो. आमकां देवान विंचलां. आमकां देवान आपयलां. आमकां देवान एक मिसांव दिलां. जावं तुमकां आसा 12 कुटुंबाचें मिसांव. आमकां ह्या जाकांक ह्या जाकी मणेरपणाचें मिसांव. हें मिसांव आमचें न्ही ताचें मिसांव. देखून आमी भियेवची गरज ना. आमचो देव आमचे सोबें आसा. हें जावन आसा बरवसाचें उतार. आयच्या वांगेला आयचें किर्तन आमी पळयलें
मुजें तोंड तुजी सडवण परगडतलें. हें खाली आमी आज उसारचे मात्र न्ही, हर एक दिसा आमच्या तोंडान तोंड सोम्याची सडवण परगट करी जाय. रोमाकारांक बरयलें पत्र 10 अध्याय 8 ते 10 वाक्यान आमी वाचता. जो कोण सोम्या जेजू सोमी म्हूण ताच्या तोंडान उसारता आनी ताका देवान मेल्ल्यांतलो उठयला म्हूण सत म्हणटा, तो तारान जोडटा, तो बचाव जाता. केदाळ आमी सोम्याचें नांव उलो मारता, आमच्या तोंडान तोंड सोम्याचें नांव उलो मारता, भावां भयणीनो आमकां बचावी मेळटा. देखून आमी केवल सांगल्यार पावना, म्हजें तोंड सोम्या तुजी सडवण परगडतलें, आमी ती परगट करी जाय. केवल वंटाची स्तुती मात्र केल्यार पावना, आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत सोम्याची सडवण अनुभव करी जाय, ती आमी परगट करी जाय. आनी तेंच किर्तन आमी गायलें. ताच्या उपरांत आयचो वांजेल आमी पळयलो भावां भयणीनो, मत्ते वाचन 19 अध्याय जेजून भुरग्यांक आशिर्वाद दिवचें घडीत. आज आल्तार भुरग्यांक समर्पीत केला दीस. पूण आल्तार भुरगे कोणी ना हांगासर वेदीचेर. पूर आल्तार भुरगे आज इस्कॉल आसा न्ही, इस्कॉलाक गेल्यार जावं पुरो. तुमचीं 12 जाणां भुरगीं आल्तार भुरगीं जावंक पुरो. भावां भयणीनो, भुरगीं जावन आसात देवाचें रास. कित्याक जेजून भुरग्यांक देवाच्या राजा सरी केलें? ल्हान भुरग्यांत ना कपट, ल्हान भुरग्यांत ना राग. पण शेजारा थोडे फावटी झगडें जाता आसतना व्हडां झगडें करतात, धाकटीं भुरगीं झगडें करतात. ते तांकां झगडें येना काय ना न्ही, झगडें व्हडांक मात. व्हडान थोडे फावटी व्हडली तोंड फुगयतात, धाकट्या भुरग्यांक तें कांय ना. नेणटेपण जेजू कितलो बुदवंत पळय. ल्हाना भुरग्यांक ताणें देवाच्या राजाक सरी केलें. ल्हाना भुरग्यांक म्हणजेच सनी येवंक सोडा, तांकां आडाय नाकात, देवाचें राज तसल्यांचें सई. आनी जेजून आनी एक म्हणलें उतार आसा, ल्हाना भुरग्यां बरी तुमी जाल्ले करीत तुमी सर्गींच्या राजांत रिगाशेना. भावां भयणीनो, आमचें मन बदलून ल्हाना भुरग्यां बरी जाय जाय न्ही, आमची कूड बदलून ल्हाना भुरग्यां बरी. आमी ल्हाना भुरग्यां बरी निश्कळंक जाय जाय, नितळ मनाची जाय जाय, प्रामाणीक जाय जाय, सात्वीक जाय जाय. राग ये जाय पूण राग दवरूंक नजो. त्या दाळ आमी सर्गींच्या राजाची भुरगीं जाता. हो जावन आसा आयच्या देवाच्या उतराचो संदेश. आयच्या संदेशाक येवचें जाल्यार सोम्याचेर विस्वास आमच्या जिणयेचो स्वास. जर तर आज आमच्या जिणयेंत स्वास आसा भाव भयणो, तो जावन आसा आमचो विस्वास. विस्वास बवर्त बरवसो असो अर्थ एकच जावन आसा. बरवसाची यात्रिका म्हणजे विस्वासाची यात्रिका, बवर्ताची यात्रिका. कितें जावन आसा विस्वास? बाबा भयणीनो, विस्वास म्हळ्यार आमच्या सोम्याचेर आमकां आसचो बरवसो आनी आमकां आसचो बवर्त. बवर्त म्हळ्यार कितें? हेब्रेवांक बरयलें पत्र 11 अध्याय 1 वाक्यान बवर्ताचें व्याख्यान भोव वापरबायन थंयसर दिलां. बवर्त म्हळ्यार आमी बरवसून आसां त्या संगतीचो थारो आनी आमकां दिसानान त्या संगती विशयान आमकां आसची खात्री. आमी बरवसून आसा, कालें बरोवसून आसा आमी. आमकां एक बरें जिवीत आसा, ससणाचें जिवीत आसा, सर्ग आसा, यमकोंडी आसा, झडती आसा. निमाणे 4 संगती गुत्तात न्ही तुमकां? मोर्न, झडती, यमकोंड, सर्ग. भावां भयणीनो, हें खाली उसारचें म्हणजे आसात. पवित्र पुस्तकान हाचे विशयान पुरावे आसात. मोर्न आमकां कळीत आसा, आमी पळयलां न्ही, वस्तू जाणांनी मोर्नां गेल्या, आमी आमच्या दोळ्या मुखार मोर्नां जाल्यान. झडती आसा म्हण जेजून स्पश्ट सांगलां. मत्तेवाच्या वांजेलान 25व्या अध्यायान आमची झडती कशी जातली? बऱ्यांक ससणाचें सूख, खोटेपण आदारतल्यांक ससणाची केस्त. सोम्यान सांगलां, हांवें सांगचें न्ही, पवित्र पुस्तक उक्तो करून वाचा. झडती आसा. यमकोंड सर्ग आसा गी? सर्ग आसा म्हणटा तूं जाण, यमकोंड म्हणटा बेन दिसता. सर्गी आसा, यमकोंडी आसा. ग्रेस्त मनीस आनी लाजाराची ओपार. ग्रेस्त मनीस मेलो, लाजारी मेलो. लाजाराक व्हरून अब्रामाच्या कुशीन बसयलो. ग्रेस्त मनीस दुबळ्यांची पर्वा करिनातलो, बाबार्थ जियेनातलो, केवल पोखळजिणी जियेतलो, दौलतेन जियेतलो. तो यमकोंडाक गेलो आनी थंय तावन मागीर भाव मारल्यार कितेंच जायना म्हूण थंयसर आमकां त्या वपारीन जेजू सांगता. भाव भयणी देखून सक्कड स्पश्ट आसा आमच्या दोळ्या मुखार. झडती आसा, यमकोंडी आसा, सर्ग आसा. देखून ह्यो पूर संगती आमी बरवसता. आमी बरवसून आसा त्या संगतीचो थारो देव म्हणलो आसा, सर्ग आसा
कोण आसा जडती आसा बऱ्यांक ससनाचें इनाम आसा आमी बरोवसून असो हे संगतीचो तारो ते आसात आमकां दिसनात त्या संगती विशयांत आमकां आसची खात्री खंयच्यो संगती आमकां दिसनात ही गरज आमकां दिसता हांव हांगासर शर्मा वचोवचो पात्रांव तुमकां दिसता हांगासर विधी दिसता पुरो दिसता आमकां सांगाचें म्हणून हांगासर आसा म्हणून कितें दिसना बवार्थ दिसना न्ही मोग दिसना न्ही देव दिसताय दिसना सर्ग दिसताय दिसना कितल्या पुरबायची व्याख्यान पळया आमी बरोवसून आसा त्या संगतीचो तारो आमकां दिसना त्या संगती विशयान आमकां आसची खात्री देखून आमी पातये जायी भवार्थ दवरचे पुरो संगती आसात त्रास जिवचे न्ही केवळ आमच्या बायल्या देखीक मात आमचो धर्म पाळचो न्ही आमची जिणयेचें रुपांतर जायी इल्ली तरी देवाची भिरांत जायी आमकां बरी जिणी आमी जिये जायी देखून आमचो भवार्थ आमी खरेपणी जियोंक आसा आमच्या दोतोराच्या क्लासीन आमी शिकले एक व्याख्यान भवार्थ म्हळ्यार आमच्या सैंबावर्त्यो संगती द थिंग्स बियॉन्ड आवर नेचर आमच्या सैंबावर्त्यो संगती सत्यवंतवान सर पदवेधरा सत्यवंतवान त्यो आमकां कळयल्यात उगडापय केल्या देखून त्यो सत म्हूण मानचे ओपचे आमच्या दोतोराच्या वेळार आमकां शिकयल्लें व्याख्यान आमच्या सैंबावर्त्यो संगती खंयच्यो त्यो सैंबावर्त्यो संगती दिसनात त्यो संगती आतां हांवें तुमकां सांगल्यो देव देव बाप देव पूत देव पवित्रत्म पवित्र सभा भक्तांचो एकतार पातकांचे बक्षणे कुडीचे जिवंतपण ससनाचें जिवीत सतमंता म्हणल्यार मागण्यांत उसारती सतां आमकां दिसनात आमी एकामेका करचो मोग एकामेका दिवचें बोगसणें आमकां दिसना पूण ते शब्द मात्र न्ही ह्या शब्दांत गूढ अर्थ आसा ह्यो सगळ्यो संगती आमकां जाय आमच्या जिणयेन आमी म्हणटा भाव भयणो दोळ्यांक दिसच्यो वस्तू आसात दोळ्यांक दिसनातली सर्गींची मौलाय आमच्या जिणयेंत आसलेल्या वेळार आमी बरोवश्याची यात्रेक जाता आमी म्हणटा आमच्या घरा वस्तू आसात न्ही दिसतात न्ही आमच्या घरा फ्रीज आसा आमच्या घरा टीव्ही आसा आमच्या घरान वस्तू आसा पूण थोडे फावटी आमी म्हणटा फादर आमच्या घरा समाधान ना फादर आमच्या घरा मोग ना फादर आमच्या घरा बोगसणें ना फादर खंयचें चड गरजेचें दोळ्यांक दिसच्यो संगती की दोळ्यांक दिसनातल्यो दोळ्यांक दिसच्यो वस्तू की दोळ्यांक दिसनातल्यो संगती तुमी सांगा सांग पावलू कोरिंदकारांक बरयल्लें दुसरें पद 4 अध्याय सांगता आमचें गमन अदृश्य वस्तूंचेर आसा जाय सदृश्य वस्तूंचेर न्ही कित्याक दोळ्यांक दिसचें पुरा तात्कालीक दोळ्यांक दिसनातलें तें शाश्वत देखून दोळ्यांक दिसच्या वस्तूंचेर आमचें गमन आमी दवरून जियोवचें न्ही दोळ्यांक दिसच्या वस्तूंचो फवत प्रयोग करून दोळ्यांक दिसनातल्या सर्गींच्या संगतीचेर आत्मीक मौल्यांचेर आमची जिणी आमचे नदर दवरून आमी जियेल्यार आमी बरोवसाची यात्रेक जाता आमी दवरचो विस्वास उस्वास आमचो स्वास जाता भाव भयणो धर्मदूताची कृत्यां 16व्या अध्यायांत पौल आनी सिलासाक बंदेन घालें आनी हाज्या परितीन ते मागणी करतासतना सुमयाची स्तुती करतासतना दरवटे उक्ते जाल्यार तांकां सुटका मेळ्ळी तांच्या हाता मदल्यो सांखळी तुटोवन पडल्यो आनी थंयसर आसलो जैलार म्हणालो तो भियेलो आनी म्हणालो हें कितें गजाल हांवें कितें करी जाय तो पावलो आनी सिलास ताका म्हणटा सोम्याचेर बरवसो दवर बिलीव इन जीसस क्रायस्ट अँड यू अँड युअर फॅमिली वील बी सेव्ड सोम्याचेर कितल्या धैर्यान म्हणटात पळय ते तांकां सांखळींनी बांदून घाल्लें आनी त्या बांदून गेल्या सांखळीन सोम्यान तांकां सुटका दिली आनी ते म्हणटा सोम्याचेर विस्वास दवर तूं आनी तुजें घराणें बचाव जातलें धर्मदूताची कृत्या 4 अध्याय 12 वाक्य ह्या संवसारांत बाचेवेक एकती एक नांव दिलां देवान खंयचें नांव तें ह्या संवसारांत देवान आमकां बाचेवी जोडूंक एकच नांव दिलां खंयचें नांव जेजू म्हणलें नांव एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स चॅप्टर 4 वर्स 12 घरा वचून वाचा जाय जाल्यार आनी ह्या नांवाक बागवा जाय दिंबी सर्गी संवसारी आनी पाताळी जाय आनी परगटी जाय म्हणून हर एकाची बेन जेजू क्रिस्त जावन आसा म्हूण सोमी बाबा भयणीनो देखून सोमयाचेर विस्वास दवरी जाय आतां खंयच्या सोमयाचेर आमी विस्वास दवरचो तुमी खंयच्या सोमयाक पात येतात आमचो सोमी बाळोक जेजू आसलो भुरगो जेजू आसलो व्हड जाल्लो अजापां केल्लो पिडेस्तांक गूण केल्लो कुड्यांक दिश्ट दिल्लो मेल्ल्यांक जिवंत केल्लो तोंड्यान निसालासें केल्लो खोटकारांनी तळ केल्लो तो जेजू की ह्या वस्तू जेजू ह्या खुर्सार मेल्लो जेजू ती खुर्सा भायर चलोवन विद्रूप जावन सक्कड
अकमान सोसून त्या कुर्सार मेल्लो जेजू खंयच्या जेजूचेर आमचो विस्वास दवरी जाय भावा भयणीनो आमच्या विस्वासान आमी वाडा जाय भावा भयणीनो जावं पुरो हांगासर आमी येता बाळोक जेजू कडेन मागता बाळोक जेजू आमकां म्हणटा कितलो चड तूं म्हाका मान करताय तितलो चड हांव तुका आशिर्वाद दिता वॉट डज इट मीन कितलो चड तूं म्हाका मान करताय म्हण जेजू ताका मान अपेक्षिता की आमी हेरांक मान करी जाय म्हण आमकां सांगता जेजू न्हू व्हडल्या सर्यां केल्ल्या वेळार 5 उंडे 2 मासल्यो काडून घेवन अजाप केल्ल्या वेळार ताका राय करूंक ताका मान करूंक म्हूण ओन वेल्ल्या वेळार जेजू सुकोवन धांवलो ही नेवर एक्सपेक्टेड गौरव मान ताका दिजे म्हण ताणें अपेक्षू ना पूण हो जेजू आमकां कितें सांगता तो बाळक जेजू तुमकां कितें सांगता कितलो चड तूं म्हाका मान करताय मागीर कितलो चड तूं तुज्या पेल्याक मान दिताय कितलो चड तूं तुज्या आवय बापायचो मान मोग करताय कितलो चड तुज्या पेल्याचो तूं हुस्को दाखयताय कितलो चड तुज्या पेल्याचो तूं मोग करताय तितलो चड तूं म्हाका मान दिताय हांव तुका आशिर्वाद दिता भावा भयणीनो जुवांचो एवंजेल 15-12 वाक्य जेजू म्हणटा जशें हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी म्हजो मोग करा म्हणटा की रीड दॅट सेंटेन्स जसो हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करा एज आय हॅव लावड यू डू लव मी म्हणना यू लव वन एनदर एकामेकाचो मोग करा बाबा मी नो जावन सर जेजूच्या पांया मळी त्या बाळक जेजूच्या पांया मळी बरयल्या त्या उतरांचो जावं पर आमी जेजू सचीन येता ताका फुलां घालता ताका मान करता वाती पेटयता व्हेरी गूड पूण ताच्या की चड बाबा भयणीनो हांवें म्हज्या दोळ्यांक दिसच्या म्हज्या बाबा भयणीचो हांवें मोग करी जाय हांगासर तुमी सभा जाण आसात न्ही तुमचें जिवीत तुमकां कळीत आसा तुमच्या कुटुंबाचें जिवीत तुमच्या दोळ्या मुखार उक्तें आसा हाव यू लिव युअर फॅमिली लायफ यू नो बेटर दॅन मी तुमच्या घरचें वातावरण कशें आसा तुमच्या मोगान तुमी कशें वाडोवन आसात एकामेकाचो मोग तुमी कसो करन आसात उतर पुरायवंतां पिडेस्तांक तुमी कशें पळोवन आसा एवरीथींग यू नो आमचें जिवीत आमच्या मुखार आसा भावा भयणीनो केदळ आमी आमच्या दोळ्यांक दिसच्या भावा भयणीचो मोग करिना आमी हांगासर येवन जेजू तुजो मोग करता म्हूण सांगचो तें व्यर्थ जावन आसा केदळ आमच्या दोळ्यांक दिसच्या आमच्या भावा भयणीचो हुस्को करिना तांची सेवा करिना तांकां कांय लेखू मोग करिना बाबा भयणीन हांगासर येवन कितल्या व्हडल्या तळ्यान सोमी हांव तुजो मोग करता भोव मारल्यार देव आमचें मागणें आयकना देखून आमच्या दिसपट्ट्या जिणेन आमचो भावार्थ बऱ्या करण्यान आमी दाखय जाय आमचो भावार्थ आमच्या जिणयेची रीत देखून जाकोबाच्या पत्रांत 2 अध्याय जाकोब 6 सांगता भावार्थ बऱ्या करण्या विने चुकुल्ल्या रुका बरी जिवनांतल्या हाडा बरी केदळ आमी भावार्थ उसारता भावा भयणीनो तो भावार्थ आमच्या जिणयेंत आमी जिये जाय आमी बेटोवचे मीस ल्हान कुसा समुदायान बरें गीत आसा ही गरजेंत मीस बुकेल्ल्यांक नीस म्हणून आमी बेटोवचे मीस जर तर बुकेल्ल्यांक नीस दिवंक आमकां प्रेरण करिना आमच्या मिसाक अर्थ ना हें केवल म्हजी धार्मिकता मात्र धार्मिकता आनी आध्यात्मिकता डिफरन्स आसा रिलिजियोसिटी आनी स्पिरिच्युअलिटी दर इज अ डिफरन्स एनीबडी कॅन बी रिलिजियस पर्सन हांगासर बरो भगवंतपणाचो वेस पांगोवन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड म्हणून थाळो पिंजून हांवें देवाक स्तुती गावयेत पूण म्हजें दिसपट्टें जिवीत घरा वचून हांव कशें जियेता ताचेर ओंदून आसा म्हजी क्रिस्ती जिवीत ताचेर ओंदून आसा म्हजी बरोवसाची जिणी बाबा भयणीनो देखून दिसपट्ट्या म्हज्या जिणयेंत जर तर म्हज्या भावा भयणीची दुकां पुसूंक हांव फुडें सरना बाबा भयणीनो ही गरजेन येवन हांवें मागणें करचें तें देवाक पावना मदत तेरेसा म्हणटाली डू लिटल थिंग्स विथ ग्रेट लव ल्हान ल्हान संगती वत्या मोगान करा घरांत तुमकां तुमचीच म्हणली कामां आसात तुमचीच म्हणली ल्हान ड्युटी आसा डू इट विथ लव थंयसर तुमी त्या सांत तेरेजाच्या त्या भितरल्या थंयसर ताणें बरें केलां सांत तेरेजाची जिणी पळोवंक गेल्यार तिणें म्हणचें खंय आय वूड लायक टू बिकम ए मॅट मॅट म्हळ्यार बागलाडे घालतात पळय म्हाका गुड्डावन चलोवन मुखार आसा म्हणटाली कळ्ळें कलतेपण वॉट ए ह्युमिलिटी भावार्थी मनीस तो कलतो मनीस भावार्थी मनीस तो कलतो मनीस भाव भयणो देखून कशें आमच्या जिणयेंत ल्हान ल्हान मॅटांनी आमचो विस्वास आमच्या जिणयेचो स्वास करचो पयलें ल्हान मॅट जावन आसा आमचें दिसपट्टें मागणें
हांव चिंता तुमी सक्कट घरांनी मागणें करतात न्ही गे इगर्जेन येवन मात मागणें करचें न्ही घरा ही मागणें करता मने मंत्रालया मनसे देवालय म्हणटात आमचें घर एक मंदीर जाय जाय आमच्या घरा आमकां या म्हूण बोगा जाय सांज जाता आसतना आमच्या वेळार आमचे मागणें प्रारंभ करी जाय आदिपुरा आमोरेची गाण जाता आसतना मागणें म्हणटाले म्हाका गुंतून आज कितलेशे घरांनी मागणें आसात आदिपुरा मलगणी आमकां सांगात आमी केळोन आसतना आमकां सांगात आपयतले ये अरे मागणें म्हण अरे तेच आमोरेची गाण जाली आज आमोरेची गंट आयकता की नांगी गुंतूना म्हाका वेळार मागणें म्हणचें आजकाल मस्तो संभ्रम न्ही गी रोस काजारां मस्तो संभ्रम कितले जाणां तुमी संभ्रमाक गेल्ले कडेन मागणें म्हणटात फाटीं येवन कितले जाणां तेर्स म्हणटात आमकां गुंतूना आमी अरयेपटी मागणें करता थोडे फावटी म्हणटा म्हजें मागणें लांब म्हणटात अरयेपटी तेर्सा गेल्ले वेळार रोसा गेले एक कण तेर्स म्हणचोन हांव कित्याक घरा वचून मागणें म्हणना आमी व्हडलें मागणें म्हणचय म्हणना ल्हान ल्हान मेळटा एक कण तेर्स म्हणा रोजारीचो तेर्स म्हणून एक कण दैवीक काकुळचो तेर्स म्हणा 2 मिनटांनी जाता व्हडले व्हडले मागणें म्हणा जाय म्हणा देखून तुमचे दिसपट ते मागणें कितें आसा तें बरें करून म्हणा बरोवसाचें ल्हान मेट दुसरें मेट एक दिसाक एक 5 मिनटां तरी वांजेल वाचा बायबल वाचा बायबल तुमच्या घरांनी आसा न्ही गे हे 5 मिनटां साद जाल्यार एक चॅप्टर बायबल वाचा देवाचें उतार वाचा आनी तें जावन आसा बरोवसाचें आनी एक ह्या वेळार आमचो बरोवसो बाबार्थ चडटा भाव भयणो आनी तिसरें मेट जातात जाल्यार भाव भयणो दिसाक एक दयाळ करणी करा एक दयाळ करणी कसली दयाळ करणी थंयसर मस्त दयाळ करण्यो बरोवन गेल्यात पळयले तुमी गर्दनाच्या गोट्यान मस्त दयाळ करण्यो बरोवन गेल्यात आनी ती एक करणी दयाळ करणी करा कांय इल्लेशें कोणाक इल्ली कुमो करची तुमच्या घरा बागल्यार येतल्या दुर्बळ्या कांय इल्लेशें तन उदक पियोवन दिवचें कांय तरी कुमो करची या एक बरें उतार उलोवचें सकाळून तो दीस उजवाडलो सांजेर बुडटा वारेक एक बरें उतार उलोवचें बरी चिन्नां चिंची भाव भयणो ल्हान ल्हान मेटांनी बरोवसेच्या वाटेन आमी सोमकोवया तो आमच्या जिणेंत खूब आमकां एका रितीचो संतोश आनंद भोगतलो आमी बरी जिणे जियेल्ल्या वेळार आमकां एका रितीचो संतोश आमकां दुसरे खंयचेच दिवंक शकना संवसारी वस्तू दिवंक शकना बरोवसेच्या यात्रेक जावया ल्हान ल्हान मेटांनी बरोवसेच्या वाटेन सोमकोवया आमच्या दिसपट्ट्या जिणेंत बाबार्थ बरोवसो मोग हे जगोवन दवरया सांग पावल स्पश्ट सांगता कोरिंथकारांक बरयलें पयलें पद 13 अध्याय 13वें वाक्य 3 संगती मात्र बळटात खंयच्यो त्यो बाबार्थ बरोवसो मोग आनी हांचे प्रास मोग सुश्रेश्ठ म्हणटा तो मोगाले कडेन सक्कड आसा भाव भयण देखून मोगाची मनशां जावया बाबार्थाची मनशां जावया बरोवसाची यात्रिकां जावया